Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. He's actually quite stable and doing well on management in this hospital. And we are very satisfied about his status regarding his breathing and blood pressure and other things. There is no need to shift him to Delhi. Not at all. Presently, there doesn't seem to be any need. He's being very well looked after here. आज श्रीपाद भाऊंची परत एकदा सकाळी आमचे एम्साचे जे डॉक्टर रात्री 12:30 सुमाराक हांगासर पळोवन गेल्ले ते आयज परत सकाळी आसा तशें 9 हांगासर आयले. एम्सांतल्यान आयिल्ले डॉक्टर राजेश्वरी आनी तेज्या उपरांत देर इज डॉक्टर गायकवाड आनी डॉक्टर बाईजाम, 3 डॉक्टर फ्रॉम द एम्स आनी आमचे पुराय डॉक्टर बांदेकर, डॉक्टर बोरकर, तेजे बरोबर बाकीची सगळी पुराय टीम तांणी परत एकदा सकाळी पळयला. आज भाऊची कंडिशन कालच्या पेक्षा खूब इम्प्रूव जाल्या. ते स्वता आज उलयता, म्हाज्या कडेन पर्सनली उलयल्या, डॉक्टरां कडेन उलयले, इवन दो सिद्धेश भितर गेल्या उपरांत ताजे कडेन उलयले आनी तांच्या हेज्या प्रमाणे हाचे पॅरामिटर सगळे स्टेबल आसा. बाकीचे ते क्लोजली मॉनिटर करतात कारण मेजर ट्रॉमा असल्या कारणान सगळे पर्टिक्युलरली किडनी लंग्सचे प्रत्येक गोष्ट स्पेशलिस्ट जो आहा तो मॉनिटर करता आपल्या सायडींतल्यान. अजूनही बी तांकां 72 वरां कंटिन्युअसली अजून फुल्ली फॉर 24 आवर्स मायन्युटली मॉनिटर करचें पडटलें अशें डॉक्टरांचें म्हणणें आसा. बट तांच्यांनी आपलो सगळो एडवायज आनी हें सगळो एम्साच्या डॉक्टरांनी दिला. तांच्यांनी तांचें म्हणणें आसा की ताका आनी खंयतरी शिफ्ट करपाची गरज ना. वन ऑफ द बेस्ट ट्रिटमेंट तुमची मेडिकल टीम हांगासर दिता आनी त्या प्रमाणे लेट कंटिन्यू हियर. ते कंटिन्युअसली तांकां मॉनिटर करतले. अजून वेंटिलेटर ना ट्यूब असले ट्यूब आता फक्त हाय इन्फ्लो ऑक्सिजन जाका म्हणटा पळय तो हाय इन्फ्लो ऑक्सिजन जो आसा तो दिलो वता. वेंटिलेटरा वयल्यान तांकां आज सकाळी शिफ्ट केल्लो. मजगती भाऊची घरकान्न विजयाचेर बेरेस्तारा संक्रांतीक निमाणे संस्कार. सकाळी 9:30 ते 10:30 तिचे पार्थिव रायबंदरा घरा लोकांच्या दर्शनाक दवरतले. उपरांत 12 मेरेन तिका आडपय व्हरतले आनी थंय तिचेर निमाणे संस्कार जातले. तिच्या फाटल्यान भाऊ बरोबर तिचे 3 पूत सुनो आनी नात्रां आसात.